हरवळ्याच्या रुद्रेश्वर देवस्थानात जाल्ल्या वादाक विरोधी सात्रेकार गटूच कारणीभूत आसात असो आरोप दिवचलच्या भंडारी समाजाच्या समितीन केला। महाशिवरात्री उत्सवा वेळार हरवळ्याच्या रुद्रेश्वर देवाचे गर्भकुडींत आयिल्लो अवसर हो सावार आशिल्लो अशें समितीचे अध्यक्ष काशीनाथ मयेकार हाणें म्हणीत हाचे फुडें देवस्थानात कोणाकूच हस्तक्षेप करूंक दिवचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। रुद्रेश्वर देवस्थानाच्या पालखी उत्सवा वयल्यान आता वादाक तोंड फुटला। महाशिवरात्री उत्सवा वेळार हरवळच्या रुद्रेश्वर देवाच्या गर्भकुडींत आयिल्लो अवसर हो सावार आशिल्लो। ह्यान फुडें देवस्थानात कोणाचोच हस्तक्षेप जावपाक दिवचे नात दिवचलच्या भंडारी समाजाच्या समितीन स्पश्ट केला। तुमच्या समाजाचे तशें हे देवस्थान जे आसा हे देवस्थान आमच्या समाजाचे आणि आमच्या समाजाच्या देवस्थानान हस्तक्षेप करपाचो तुमकां कसलोच अधिकार ना आणि तो आमी केन्ना खपोनूय घेवचे ना। आज पर्यंत खूब जाले, अति जाले। आता उदीक जे आसा हे उदीक नाकाच्या वयर गेल्लेलें आसा। ह्या देवस्थानान पडपाचो कोणीनूच प्रयत्न करचो न्हू। ते म्हणटात की त्या दिसा तुमचे मंत्री नेते थंय कित्याक गेल्ले काय म्हणून। अरे समाजाचें देवस्थान, भंडारी समाजाचें देवस्थान, मागीर भंडारी समाजाचे नेते थंय येवचे ना तर तुमचे नेते येतले, तुमच्या समाजाचे नेते येतले। तुमच्या जेन्ना समाजाचे जेन्ना देवस्थान आसता आनी कसलोय जेन्ना उत्सव आसता पळय न्हू त्या वेळाचेर तुमच्या समाजाचे नेते थंय येना, तुमी तेन्ना तांकां प्रश्न करतात तुमी हांगा कित्याक येयल्यात काय म्हणून। हो कसलो प्रश्न? हो मूर्खपणाचो प्रश्न। हो असले प्रश्न जेंचे तकलेन बोडचें ना पळय न्हू, मेंदू ना पळय न्हू, तेच लोक असले प्रश्न करूं शकतात। त्या दिसा पालखे दिसा बायलां हेंची मोठ्या संख्येन आसली आनी जी बुरशी गाळी सोंपताली। आमच्या बायलांक बुरश्यो गाळी सोंपताली। थंय हेंचे कांय युवक आसले जे पिवन येयले, दारू पिवन येयले। देवदर्शनाक दारू पिवन कशें येतात तुमी? तुमी जेन्ना शिवरात्र आसली, व्हडली शिवरात्र जेन्ना आसली पळय न्हू त्या दिसा तुमी हेंच काम केल्लें। भार काडटात ते, कसलो भार? गर्भकुडीन खंयच्या देवळान भार येता कोणाचेर? हो भार न्हू, हो सांवार। हेंचेर जो त्या दिसा येयलो हो सांवार, हो भार न्हू। आनी भार जो काडटा पळय न्हू तो व्रतस्थ रावता त्या दिसा, सोवळे न्हेसता आनी सोवळे न्हेसल्या उपरांत देव जेन्ना मंदिरांतसून जेन्ना मंडपान हाडलो वयता त्या वेळाचेर तेज्या माथ्यार तो दिल्या नंतर तेजेर भार येता, बेश्टो भार येना। म्हणून हेंच्यांनी जो भार काडला ते दिसा पळय गर्भकुडी वचून हेंचे लिंगा कडेन वचून जेंच्यांनी जो भार काडला हो भार न्हू, हो सांवार। आयज आनी काल न्हय जाल्यार 18व्या शेंकड्या सावन रुद्रेश्वर देवस्थान भंडारी समाजाचे आसा अशें समितीचे सचिव राजेश कलंगुटकार हांणी म्हणला। ह्या कारस्थाना फाटल्यान आमच्या समाजाचे फुडारी लेगीत आसले तरी भंडारी समाज ओगी रावचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। इतकी वर्सां थंयसर भंडारी समाज आपले पालखी उत्सव साजरो करता, शिवरात्र साजरी करता किंवा बरेचशे कार्यक्रम थंय साजरे करता। इतक्या वर्सां कित्याक जाली ना? कोण हेंच्या तकलेन घालता की हे तुमचें देवस्थान हे तुमी चलोवपाक जाय, हे कोण तकलेन घालता ह्या लोकांच्या आनी ताका कोण पुरस्कृत करता? हो प्रश्न भंडारी नाती बांधवांचो आसा। आमचे कडेन कॉन्स्टिट्यूशन आसा, बरयल्लें कॉन्स्टिट्यूशन आसा आनी फक्त हे फाटल्या 50 वर्सां किंवा 100 वर्सां पासून 1800 साला पासून हे देवस्थान हे भंडारी समाजा कडेन आसा। भंडारी समाज हांगासर कार्यक्रम करून गेला आनी हें बरयल्लें आसा, कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज बरयल्लें आसा। तरी आसतना आमी सरळ सांगलें की तुमचे कडेन जर कितें आसा जाल्यार घेवन येयात, दाखयात तुमचो हक्क खंय आसा तो, रायट्स तुमचे दाखोवन दियात आमकां, मागीर तेजेर चर्चा करुया। तेजेर कोणूच उलोवपाक तयार ना। प्रत्येक जाण हे येवन सांगता की ते आमचें देवस्थान न्हू। अरे आमचे कडेन बरयल्लें आसा, कॉन्स्टिट्यूशन आसा, बायलॉज आसा, रजिस्टर्ड आसा, तेजेर कोणूच उलोवपाक तयार ना। कोण तरी खंयचो तरी नेतो सांगता ते एका समाजाचे कशें आसूं येता। अशी गोंयान कितकीशींच देवस्थानां आसा ती एका समाजाची आसात, कितकीशींच जगांची अशी वचून पळय एका समाजाची आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।